मुरगांव पालिका वाठारांत डेंगीचो प्रसार जाल्ल्याची बातमी तुमच्या GNN न्यूज चॅनलान केल्ली. मात मुरगांव पालिका आजून सुशेगाद आसा अशेंच दिसता. पावसाळो आयलो तरी नगरपालिका वाठारांत आशिल्ल्या गटारांनी घाण पडून आसा. त्या गटारा कडेन नगरपालिकेची नजर पावना दिसता. वास्को न्यू वाड्यार रावपी लोकांनी थंय आशिल्ल्या गटारा संबंदान नगरपालिकेक कळयलां. मात आजून पालिकेन ते गटर नितळ करपा संबंदान कितेंच केल्लें नाशिल्ल्यान पावसान थंय डेंगी जावन लोकांक दुयेंत जायत म्हूण लोक भियेल्यात. पावस पडपाक सुरवात जावचे पयलीं तरी नगरपालिकेन हो गटार नितळ करचो अशी मागणी लोक करतात. आज के दिन में जैसे वो डेंगू हो जाता है, मच्छर आता है, बच्चों को भी संभाल के रखना पड़ता है. मुझे तो हुआ और मेरी बहू को भी हुआ था डेंगू. तो हमें तो फिर पता नहीं चलता ना, थोड़ा साफ सफाई रहे तो अच्छा रहता है ना. नल्ला आसा एक आनी तो कनेक्टेड आसा वयर निवाड्यासून फ्लो येता तुजो आनी आमी हांगा रावता ते लास्ट स्टॉप. तो पावसान इतलो फूल जाता, ओवरफ्लो जाता सगळे हिंगा आनी आयजून म्हणसर कोणें कांय करूं ना थिंगा. सांगपा म्हणल्यार मच्छरां खूब आसता आनी दुयेंस जावपाची शक्यता आहा हिंगा. शक्यता म्हळ्यार दुयेंस आसा थिंगा. पावसान पळय तुमकां मच्छरान मलेरिया, डेंगू हे सगळे आमकां फेस करपा पडटा हिंगा ह्या सायडीन. सो आमकां रिक्वेस्ट आहा म्युन्सिपालिटीक येवन प्लीज येवन हिंगा कितें तरी करा. आतां हें कितलें वर्स जालें तशेंच कोणी कांय एक्शन घेयना. पावसात खूप त्रास जाता हांगा. पावस सोडून सुद्दां अशें लोकांचे पळय जितले गटराचें उदक आहा संडासाचें सगळें हांगासरल्यान व्हांवून येता हेजे फाटल्याच्यान. आमकां वास मारता, सारको सोसूंक जायना आनी कचरोय उडयता. पावसान जाल्यार खूब त्रास जाता आमकां. सगळें आमी हितूंतल्यान उदक येता आनी तें ब्लॉक जाता. आमकां मागीर साफ करचें पडटा एक टायम बी जाल्यार. सगळें फ्लड जाता सगळें. पळय तो आमी न्यू वाड्यांतल्यान सकयल येता. तो आमकां सामको इतलो ओवरफ्लो जाता की उदक भायर सरता आनी जळारी जाता, घाण मारता आनी आमची ल्हान ल्हान भुरगीं आसा कळ्ळें न्ही. म्हणटकच तुमी कितें म्युन्सिपालिटीन एक्शन घेवपाचें आनी आमकां क्लीन करून दिवपाची. ह्या संदर्भात तुमच्या GNN न्यूज चॅनलाचो पत्रकार किरण बोरकारान नगराध्यक्ष नंदादीप रावताक मेळोन न्यू वाड्यार लोकांक जावपी त्रासा बद्दल विचारलें. वास्को न्यू वाड्यार आशिल्लो गटार बेगीनाच नितळ करपाचें उत्तर नगराध्यक्ष रावतान दिलां. वॉर्डांनी आमी लेबल घातलेल्या प्री मॉन्सून कामां कंप्लीट जाल्लेली आहा. सपोज हो व्हडलो नाला आसा जाल्यार म्हाका दिसता खंय तरी WRD करतली. म्हाका दिसता मुवीन गुदिनो आमचो ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर हे फॉलोअप करून करतलो. तरी सुद्दां हांव इन्स्पेक्शन करतलो. न्यू वाड्यार घाण जाल्ल्या गटारा बद्दल समाजसेवक विनोद किनयकारान तिडक उक्तायल्या. नगरपालिकेन लोकांच्या भलायके कडेन खेळचें न्ही अशें किनयकार म्हणटा. सो हे जे काम आहा न्हू हे सामकें काम फ्लॉप शो म्हणल्यार जाता. कित्याक हे कामाचे गटराची समज आयज बरो जो मेंटेनन्स केल्लो आनी तेजेर समज साफ सफाई केलें जाल्यार उदक हांगा उरचें नासलें. एक्चुली आतां बाय गव्हर्मेंट पॉलिसीच्या अनुसार हांगा उदक सोडपाक गटरान अलावड ना. इट शूड बी प्रॉपर ड्रेनेजीन सोडपाक जाय, ते सेवेज लायन तशें आसपाक जाय. पूण हांगा तशें दिसना. सो हितून सगळें जें उदक हितून वयता जशें की सेफ्टी टँक म्हण तूं घरांतलें जावं खंयतलें उदक सगळें हितून मिक्स जाता आनी सो एक हांगा एक वास एक बॅड ओडर म्हणटा तो स्मेल येवपाक लागता लोकांक. स्थानीक भुरग्यां धाकटी शिकता, जाणटे भुरगे. सो एक बरेंच ना, एक दुयेंसाची जागा कशी दिसता. सो हांगा एक ऑथॉरिटीन म्युन्सिपालिटीन जावं आमच्या CPन हांगा सगळे कन्सर्न ऑथॉरिटी आसता तिणी हेचेर मातशी दखल घेवची. पर्सनल विजीट करचे. पर्सनल विजीट केल्या शिवाय कळना. पर्सनल विजीट करून हेची पावणी करून हेचेर सोल्युशन काडचें. बाबा WRD गटर लागता म्हणून फाटलीं 2 वर्सां म्हाका कोण सांगतालो की गटर ह्यो WRD लागता. सो WRD न्हू हेचेर रिएक्ट जावपाची गरज आहा आनी हेचेर कितें काडून वेवस्थीत उदक वयता, कचरो सगळो साफ सफाई जाता, थंय वेवस्थीत क्लीन दवरून आयज आमी ह्योच समज क्लिननेस दवरून जाल्यार दुयेंस मारूंक शकता. जशें की कोरोना खातीर हात धुवया म्हणटा तशें हेचेरूच सेम उपाय क्लिननेस दवरून हे आमी साफ करूंक शकता.